म्हजें नांव विटो नोनेस. ओके, हांव दोनापावलचो. ओके, हांव ह्युमन रायट्साचो डायरेक्टर फॉर गोवा. दिस इज फॉर ह्युमन रायट्स अँड सोशल जस्टीस मिशन. तुमचो इश्यू कितें आसलो? इश्यू आसा मेन आमचें आतां पळोवपाक गेल्यार तुमकां एक बारीक हिस्ट्री सांगता. ओके, हाफ अ मिनीट. आमी भितर आहलीं पयलीं, भितर बिजनस करतालीं. ऑलमोस्ट 50 years जालीं आतां. ह्या पळय धोको बांदता आसतना, जेटी बांदता आसतना आमकां भायर काडलें विदावट एनी नोटीस दिवन आमकां भायर काडलें. आनी मागीर जालें कितें, आमचे 6 वर्सां लागलीं, 5-6 वर्सां लागलीं धोको बांदपाक. तितलें म्हणल्यार तितल्या टायमार भितर आमचें इनकम रिड्यूस जालो, सारको झिरो जालो. सो आमी जेयतलीं कितें, खातलीं कितें. ही सगळ्यो बायलो पळयल्यार त्यो सगळ्यो विडोज. ओके, मातशें बायलांक दाखय. दे आर विडोज. सो ताका खावपाक जेवपाक ना. आमच्या लोकांक मातशें त्रास जाले. तेन्ना त्या टायमा भितर 6 वर्सां भितर तेणी पोर्चुगेज पासपोर्ट केली आनी ती गेली. ओके, सो दॅट वॉज द मेन थींग. आमी केन्नाच पोर्चुगेज वचपाचें आमचें इंटेंशन नासलें. सो आमी पावले थिंगा, आमचे पोटाचेर पांव दवरलो आनी कांय कॉम्पन्सेशन आमकां दिवना. नॉर्मली कितें करता, डेवलपमेंट कितें करता वो कितेंय करता जाल्यार तेंचे पयलीं प्लॅन करता. बाबा हाका हेंची जोड बंद जातली, तांकां कशें हें करतले ते चालू जातले. सो तेंच्या पासून कितें करया तें गोवोरमेंटान करूंक जाय. पयलें एमएलएन असेंब्लीन तें मांडूंक जाय आनी आमकां कॉम्पन्सेशन दिवंक जाय आसलें. तेन्ना म्हयन्याच्या कितें पण दिवंक जाय आसलें हाका. ताका आनी सोर्स ऑफ इनकम कितें आसा, कांय ना. सो ताका लागून आमकां जायते त्रास जाले. ओके, आनी मागीर कितें जालें, ती गेट घाली. गेट पळयत जाल्यार गेट घातल्या, पूण ती गेट आतां इलिगल. कित्याक लागून इलिगल? आमची शॉपां भितर नोटिफाय जालेलीं आसा. जेन्ना आमच्या शॉपान भितर नोटिफाय जाल्या तेणे 15 वर्सांक लीज कशी दिवंक जाता तेंच्यान? हें तुमी तांकां विचारूंक ना? विचारलां आमी, बोर्ड बसून दिलेलें आहा. ओके, आनी वील फॉलो अप. आमच्या एडवोकेटाक कन्सल्ट केलेलो आमी. सो वी गोन फॉलो अप ऑन दॅट. आतां आमकां थिंगा सुद्दां भायर मारल्या. आतां हिंगा पळय गेटी कोणे सुटया 20 मिटर्स. एमएलए म्हणटा आपणाक जावो तो जागो. सो ताका विचारलें तूं कितें करूंक सोदता थिंगा? आपूण कांय करचो ना म्हणलो. तेन्ना लोकांनी सांगलें तूं तर कितें करीत थिंगा, कितें बिजनस स्टार्ट करीत आनी कितें करीत, आमी तुका ऑब्जेक्ट करतले. कित्याक तूं आमकां फुडें हाडल्यात 20 मिटर. फाल्यां आतां तें तर एग्री केलें आमी 20 मिटर, फाल्यां आमकां आनी फुडें घालतलो. सो ताका लागून आमी कितें म्हणलें, आमी ही शॉपां पळय केल्या. ओके, तो म्हणलो शॉपांनी भितर सरा. म्हणलें आमी एग्रीमेंट नासतना आमी भितर सरपाक ना. ताका आमकां भायर भितर आनी ती भायर काडलें विदावट नोटीस, कांयच बरयलें ना. सो एग्रीमेंटार तेन्ना आमी भितर सरता. आतां एग्रीमेंटाचेर उलयता म्हणल्यार लास्ट इयर तेणी एक एग्रीमेंट हाडलेलो आनी त्या एग्रीमेंटार कितें केलें, आमकां सायन मार म्हणून आसलो. आतां जायत्यो बायलो आहा ताका तितलें नॉलेज ना. तेणी तर सायन मारलेली, आमी फस्ट जाल्ले. कित्याक लागून तो एग्रीमेंट काडलो आमी ड्राफ्ट कॉपी, आनी ताका काडले आनी आमचे एक्स कावन्सिलर नेल्सन कब्राल ताका दाखयलो. आनी तेन्ना आमकां गमन येयलें त्या एग्रीमेंटाचेर पळय सर्वे नंबर घाल्ला तो, हो सर्वे नंबर न्हू. तो सर्वे नंबर रोजरी हायस्कूल तो रस्तो पळय आहा थिंगा पार्किंग केलेलें आसा, त्या पार्किंगाचो सर्वे नंबर तो. कितल्या जाणांचे तुमचे शॉप आहे? 76 शॉप्स. आतां तूं म्हाका सांग, आमी तर तुवेंच तर आतां सगळें तर आमी सायन मारलेली विदावट, आमकां सगळ्यांक भायर मारतलो आसलो. सो तेजें इंटेंशन आमकां गमलें. तेजें इंटेंशन आमकां हिंगा दवरपाक न्हू, तेजें इंटेंशन आमकां भायर मारपाक हेंचें. ताका लागून 25 years पळय, 25 years हो आमचो एमएलए बाबू शानी जेनिफर हिंगा आहा. एक पासून शॉप तेणी आमच्या नांवार करूं ना लिगली. ही शॉपां आमच्या नांवार कोणें केल्या? एक्स कावन्सिलर बाब नेल्सन कब्राल. ती कर आतां. कित्याक लागून? तो बेजार आमी नेल्सनाक हिंगा हाडला म्हणून, एक्स कावन्सिलराक, आनी तेजें आयकता म्हणून. कळ्ळें न्हू? पूण वॉट नेल्सन इज डुईंग इज एज पर लॉ. कायद्यान करता तो. आमकां तेंच जाय.
कांय जाण केलेलें जाय